कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया खुशीन मेळूया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास वय आमची गेली भास कोंकणी भास आज मध्यंतू एक परिचय करचे खातीर आमी कोंकणी परिचय म्हणाल एक सर्टिफिकेट कोर्स मंगळूर विश्वविद्यानिलय आणि ताजे विभाग आशिल्ले कोंकणी अध्ययन पीठाने आमी सादर करता असाचे हांव डॉक्टर बी देवदास पै कोंकणी स्नातकोत्तर अध्ययन विभागाचो एक मुख्यस्थ जावन हांव काम करता आसा आमी हे सगळेचे एक 9 एपिसोड आमगेले कोंकणी परिचय म्हणले हे सर्टिफिकेट कोर्स आमी निर्माण करून यूथ ऑफ GSP हांगेले मुलक सादर करता आसाचे आज 6 पावटी आमी 6ची क्लास आज प्रवेश केल्याचे आमी कळोल पावटी उलयता आशिल्ली साहित्य कोंकणी साहित्याचे बगे आता आमी ह्या पावटी साहित्य म्हणटना आमकां गोत आसा केन्नाय गद्य आनी पद्य म्हण आसता गद्य आनी पद्य आता पद्य साहित्य म्हळ्यार फुडें काव्य म्हणटा का हे काव्य साहित्यांतू आमी दोनी प्रकाराचे पळयताचे ते कशें जालें इतें म्हणून आमी थोडेचे एक कॉलेजा स्टुडंट्स आवटो कॉलेज विद्यार्थी हांगेले ओटो मेळनो हे उलोया आनी तांगेले हे कोंकणीचे ज्ञान कितले आसा अशी पळोवचे खातीर आमी आमगेले मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे जे व्याप्तीन तशचे बेसेंट कॉलेजाक हांगा आमी वता आसाचे आनी थंय थोडेचे स्टुडंट्स आवटो आमी एक डिस्कशन करुयात मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे कोंकणी अध्ययन पीठ ह्या विभागादकून एक सर्टिफिकेट कोर्स चलता आसा आमकां सगळ्यांक एक गोत आसा 5 पावटी आमी हे क्लास केला आतां संची क्लास आज करता आसाचे हाजे उद्देश कसो म्हळ्यार आतां आमी पुराय आमची गेले म्हणून आमगेले एक कोंकणी भास उलयताची तशीच विंगड विंगड समुदायाचे विंगड विंगड शैलीर उलयताचे केरळांत एक शैली आसता गोंयांत एक शैली आसता सगळ्यांक एक वळचे तसले एक कोंकणी भास येवका येयल्यार तें आमी स्कुलांत की कॉलेजांत की युनिवर्सिटींत की शिकूका तसले एक वेवस्था गोवांत आसा गोवांत एका क्लास ताकून युनिवर्सिटींत कोंकणी शिकची मिती थंय एक स्टँडर्ड कोंकणी आसा त्या कोंकणीक पावचे एक उद्देशाने आमी कोंकणी परिचय म्हणाल एक सर्टिफिकेट कोर्स आमी ते चलायता आसाचे आनी हांव आज सांगिल वरी 5 क्लास जावन आतां संचे एपिसोड आमी आज आरंभ करता आसाचे पयर आमी थोडेचे साहित्याचे विशय उलयतना आमी प्रमुख जावन कॉलेज स्टुडंट्सांक हांकां उलसयताचे आशिल्लें आज आमी आमगेले पयण आमगेले मंगळूर विश्वविद्यानिलय व्याप्ती तशचे बेसेंट कॉलेजा कडेन वचा आतां आमी बेसेंट कॉलेजा पावल्या आमगेले ओटो वतात 3 कॉलेज स्टुडंट्स विद्यार्थिनी आनी आसाचे तुमकां सगळ्यांक नमस्कार ये तुम्ही तुमगेले नाव सांगून एक परिचय करून दिया हांव श्रीलक्ष्मी बेसेंट वुमेन्स कॉलेज हांव श्रेया हांवें बेसेंट वुमेन्स कॉलेज शिकतास हांव श्रीरक्षा प्रभू म्हण सांगून हांव बेसेंट कॉलेजांत शिकतास बारे कुशचेल्लें आमकां म्हळ्यार कॉलेज स्टुडंट्स आवटो आमी हे आमगेले भास आतां कसो आसा म्हळ्यार ती घरा भितरी आसा घरा भितरीची म्हळ्यार उलोवचें आनी आयकुचें तितलेची
बरोवचें आनी वाचूच ना. आतां तुमकां खंय पुणी तुमी कॉलेज कॅम्पसांत कोंकणी उलयला आसा की म्हळ्यार कोंकणीचे उपयोग कशे आशिल्ले तुमगेले तर कॉलेजांत? फ्रेंड्स जालोट मात्र आमचे गेलो उल्लोचें. विंगड कोंकणी विंगड कोणा लागीं उल्लोचें ना. उलोवचें ना. वाचूंक कसले मेळटा आशिल्लें की तुमकां कॉलेजांत? कांय मेळना, कांय मेळना. आतां हांव तुमकां अशी निमगोचें कोंकणींत नामपद म्हणल्यार कसलो शब्द आसा? व्हेरी सिंपल. नाऊन नाऊन म्हणून आमकां इंग्लिशांत गोत्ता आसा, कन्नडांत नामपद म्हणून आसा. कोंकणींत कशें सांगता ताका? ना. हें आमगेलें स्थिती आज. हें इतलें आयिल्लें म्हळ्यार आमी कोंकणी आमकां एक अवकाश आशिल्लो. आमी हें कर्नाटक राज्य उदय जातनकी जेवा हांगा आयिल्ले तवळकी आमी आतां तमीळ तेलुगू समेत कर्नाटकांत स्कुलांत शिकचे एक वेवस्था आसा. तसले कडेन आमी तसले एक प्रयत्न कर न्ही. इतल्या म्हळ्यार आमकां आमी बारीक सान अल्पसंख्याक गोंयांत कोणूची भिवन धांवन आयली. हांगा वापास आमगेले भाशे ती आमकां तोंदर जेवत नाका म्हूण आमी कन्नडा कडेन चड गेल्ली. अशी आमगेले कोण आमगेले कोंकणी उलयताले लोकची कन्नड कवी कितले की जाल्ले आमकां गोत्ता आसा. मंजेश्वर गोविंद पै आनी पणजे मंगेश राव असल पुराय तांणी कन्नडा कडेन गेल्ली. हे उद्देश हे असल एक विचार आमी ती आमकां कोंकणी नॉलेज बारी उणें आसा. आतां आमी कोंकणी विशय येतना आमगेले लास्ट क्लासांत आमी एक कोंकणी साहित्याचे पुस्तक अशें पुरो आमी एक कॉलेज स्टुडंट्स जालो निमताना तांकां ताजे एक चड हे माहिती नाशिल्ली. मागीर एक मलगड एक साहित्यीक आपोवन ताणें ते विशय पुरो सांगले. आतां आमी थोडे विंगड विशय साहित्या भितर हेची आमकां पुरा खुशी आसा. म्हळ्यार पद्य म्हणले आमकां बारी खुशी जाता. आतां कसो पुरो पद्य तुमी सामान्य आयकताची उपयोग करताची? सिनेमा पद. सिनेमा पद कन्नडा सिनेमा पद गोत्तास की? हिंदी हिंदी. कितले पद गोत्तास पुरो तुका एक? न्ही एक अंदाज चड उणें 100 पद गोत्तास जाल्यार एक कोंकणी सिनेमा पद गोत्तास की? कोंकणी सिनेमा आयकलाच की तुमी? खंयचे खंयचे? उजवाडू मागीर 2-3 पळयला. जालें. आतां आमगेल्यान तो नरसिंह नायक माम पुत्तूर नरसिंह नायक माम बारी एक गाय. तांणी कितले की कडेन म्हणलेलें आसा आमकां भावगीती संज्ञा म्हळ्यार कोंकणींत हें रचन करतले उणें आसाची जाल्यार तांणी कितले की वेळा प्रयत्न केला. हें आतां आज तुमकां सांगचें कसो म्हळ्यार हें भावगीते तुमी कोंकणींत खंयचे एक आयकलास की? लिरिक्स लिरिक्स म्हळ्यार सिनेमा वरेची. आतां आमकां कन्नडांत भावगीत म्हणले कुळे अर्थ जाता कसले तशीच कोंकणींत जेवो आसा की आयकला जेवो तुम ना आयकनीच जेवो. आतां कोंकणींतूय असल प्रयत्न आमकां कश्ट जाल्यार गोंयांत कश्ट जायना. गोंयांत तें एक ते स्थानीय भास स्थळीय भास आनी थंयची राज्य भास थंय मस्त मुखार गेला. आज आमी तुमकां एक दोनी पद्याचे परिचय करताची. खंय ताय म्हळ्यार आतां एक कवीन बरयलें एक युवा कवीन बरयलें पद्याक शंकर महादेवन अनुराधा पदवाळ तांणी पुरो राग घालल समेत भावगीते आमगेले कोंकणींत आसा.
गेले ते चिंतेन आता कित्याक ओगीच रडया जे गेले ते चिंतेन आता कित्याक ओगीच रडया आम्ही उडया. आम्ही एक पदाचा आरंभ ऐकले. नेक्स्ट डिस्कशन घाली डिस्कशन. तसले एक गीत आम्ही ऐकूया. ताजे पुढे कसं आसा म्हणून हांव म्हणटा. म्हळ्यार आमगेलो एक कोंकणी लेक्चरर गोंयांत आसा तो राजय पवार म्हणून डॉक्टर राजय पवार. ताणें एक बरयले पद अशें आसा. म्हळ्यार आमकां एक यव्वन म्हळ्यार हे तरणाटे प्रायांत एक आमकां एक बारीक हुम्मस आसता. म्हळ्यार वयरी आकाशार उबुया म्हणून दिसता आमकां. तशी उपतना आमी म्हळ्यार मुखार सरतना आमी आमगेल्या मनांत कसलेंय एक भय आनी एक लज्जी हें पुरो आसूनच म्हूण चिंतां. तें आमी मना हाडले कुडले आमकां ते चिंते बी ते आमी मुखार वचपाक जायना आमकां. त्या खातीर तें चिंत सोडा एकदम वयर वचा मुखार वचा म्हूण. इतल्या म्हळ्यार तो न्हंयचे विशय सांगता. न्हंयत ते एक न्हंय तुमी आमी होळचे पळयला. एक गुड्ड आसला रे गुड्ड्याक दोंगर म्हणचे ते न्हंय थंय घुंवता. दोंगर आडयले म्हणून कांय भिवन बसना. ते घुवन ताका सुत्त मारून वता. एक फातर आयलो व्हड पादे बड्डे फातर आयलो ताजे वयल्यान वळता ते. तशीच आमी आमगेले युवा मन तशी आसका व्हळता आसका. खंय थंय वळचें म्हळ्यार ते न्हंय कशी आतां नेत्रावती न्हंय येवन हांगा उरलाल्यान तो समुद्रा मेळटा तशी थंय थंय आमी धांवन वचा न्हंयची वटू म्हूण. तितलें एक चंद एक साहित्याचे एक पद ते राजय पवार हांणी रचन केल्लें आनी हाका दीप कारापुरकर हांणी क्रिएशन्स केल्लें बारी सुंदर गीत. हें एक आमी सुरवेक तुमकां आयकून इत्या आयकूंक म्हळ्यार आमी कोंकणींतूय बारी चंद साहित्य आनी लिरिक्स आसा म्हळ्यार एक विचारा खातीर आमी हें पद आतां आयकुया. ते चिंतेन आता कित्याक ओगीच रडया जे गेले ते चिंतेन आता कित्याक ओगीच रडया आमी उडया 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 मळबा तुमे दिन उडया आमी उडया 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 मळबा तुमे दिन उडया. हे पावले ना ते गावले ना ही याचना नाका मना हो दोंगर येऊ दी फातर येऊ दी न्हैती भावची थांबना ते नयेचे लहर आमी ते नयेचे लहर आमी
आम्ही उड्या 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 मळबा तुमे दिन उड्या आशिल्ल्याची आस नाका आशिल्ल्याचो नाश नाका फुडाराचे वाटे खातीर फाटली मिरास नाका नाशिल्ल्याची आस नाका आशिल्ल्याचो नाश नाका फुडाराचे वाटे खातीर फाटली मिरास नाका तृप्तीच्या अस्त्रान आता तृप्तीच्या अस्त्रान आता रणजिनेचे लढया आम्ही उड्या 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 मळबा तुमे दिन उड्या आम्ही उड्या 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 मळबा तुमे दिन उड्या मळबा तुमे दिन उड्या मळबा तुमे दिन उड्या पळया कितले एक सुंदर एक पद्य एक गायन एक भावगीत कोंकणींतूय साध्यस डॉक्टर राजय पवार हांणी बरयलें हे पद्याक शंकर महादेवन हांणी हे पद्य सांगला आनी दीप कर्पूरकर क्रिएशन्स हांकां सगळ्यांकय हांव धन्यवाद सांगता सर तशीच तुम्ही यूट्यूब सोदिल्यार मस्त असल पद मेळटा आनी एक बारी हांव सांगचें आसल्यार तुमकां जन्मसार्थकी म्हणल्यार एक गजल हेचे डॉक्टर राजय पवारान बरयलें आनी हाका अजय नायक आनी टिमाच्यांनी हे गेला हे तुमी आतां यूट्यूबांत थोडे वेळ ऐकया म्हणून हांव सांगताची मुखारचे आमगेले चर्चेक वचा हे पद्य आयकून आता अनेक विशय आमी घेवया आमकां सगळ्यांकय मोगाच म्हळ्यार कोण आसता आमगेल्या घरांत मोगाच आम्मा आमकां जन्म दिलेली आवस आमकां मोगाची आसता ते आवसूल वयरी एक सुंदर गीत कशी आसा हे एक आमी जन्मसार्थकी म्हणून एक गीत हे अनुराधा पोदवाड हांणी हे गायन केला हे हातूंय विशय तितले आसा आवसूक आमी कशी एक कृतज्ञते भावनी आसुका अशी असल एक साहित्य हातूंत भितर आसा तेवे एक पद आमी आयकुया आता आम्ही एक गजल ऐकले हे दोन्ही पद ऐकताची हे दोन्ही रचना कोंकणीची ऐकताची तुमकां कसल एक भावना आयली तुमगेल्या मनांत हे तुमी उलयात आता तुमी जेवो आता तुमी पळयले ते कितले सुंदर जावन एक गीत कसलें तें आयकतना तुमकां कसल भावना येयली म्हण्यात आता ते कोंकणीची दोन्ही आमी हे लिरिक्स आयकल्लो तातूंत मी तुमकां कशी एक कसल म्हूण आयला आमगेले कोंकणी भाशेचे बग्गे
एक कसं म्हणल्यार आमी कविता बरोवक जाल्यार एक विषय ताचे सूक्ष्म जावन पळोवक जाता. सिंपल अशी वैल वैर पळयल कुडले कसले बरोच जायना. नाही तसले आमकां अगत्यस म्हणून आमगेला उणेस म्हणून दिसना तुमकां. वय आमगे ते आमगेले गांवांत असले एक कविता तुम्ही कोंकणीत ऐकल्या रचना जायना त्या विचारारी तुम्ही मुखार येवका म्हणून हांव एक सांगता आसा तुमकां. असले एक क्रिएशन्स आमगेला तूं करता गेल्यार ते भाशेचे एक मोग चड जाता. हे क्षेत्रांत तुमी कॉलेज स्टुडंट्सांनी पुराय मुखारी हे आलोचन करका असले भावगीत बरोवचे आनी ताका राग संयोजन करचे. पुरा आसचे आमगेले प्रोफेशनल्स मस्त बुदोवंत मंगळुरांत आसाची तांगेल पुराय आमी सहकार घेवका तितलेच घेवन असले आनी आमीची असले तयार करचे खातीर एक मॉडेल तुमगेले मुखार हांव दवरला. गोंयचे इतिहास सांगता आसा म्हळ्यार असले एक सेट मॉडेल आसा आमगेले. ते सेट मॉडेल पळयल्यार न्हू आमकां इन्स्पिरेशन येवचें ते मॉडेल तुमगेले मुखार दवरलें. आता आमी येदोळताय एक संगीतमय जावन एक पद्य सांगचे ते एक विभाग पळयले. आता संगीत सोडून विशयाधारीत कविता हाचे विचार पळोवचे फुडें आमी एक सार विराम घेवया. कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या. विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन. वाजून बरोवन ऐकून उलोवन शिकुव्या शिकुव्या कुशीन मेळुया. युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. आता अनेक विभाग आमी येतना ते आधुनिक इंग्लिशा जाल्यार आमी पोयम पोएटिक्स अशें पुरो म्हणटाची. कोंकणींत ताका कविता म्हणटा. कविता म्हळ्यार आधुनिक रितीचे पद म्हूण येता आमी. हांगा प्रास आनी हें कसले अलंकार आसता चेडुडे. प्रास जेवो आनी विंगड कसले पद्दती ना पदाक बरयत वच्चे जाल्यार हांगा एक विचारू तो विचारू थोडे फावटी निपून घेवन आसता. आमी एक विशया बदला आनेक विशय प्रतिमा म्हणटा आमी ताका सिंबल दवरून उलोवचे. चड आजी असल कविता बारी प्रसिद्ध जावन सगळी भाशेंत ते इंग्लिशांत असले व्हड भाशेंत जेवो कोंकणींत जेवो ताका आमी कविता म्हणटाची. सगळी लोकांनी ಸ್ವಲ್ಪ बरप गोत्त आशिल्ल्यानी एक कविता बरोवचे एक प्रयत्न करताची. तशी तुमी पळयताची तंतय कवी गोष्टी म्हणून करताची. सान म्हणटा लेखकय तांणी कविता बरोवन वाजूचे ते कविता सादर करचे म्हणटा आमी. प्रेजेंटेशन रिसायटेशन ऑफ पोएम्स म्हणून अशें पुरो आमी एक कार्यक्रम पुराय करताचे. असले एक क्षेत्रांत कोंकणींत आमी जे हांगा आतां एक आमगेले चेडवांक तांगेले ओटोवची उलयताची एक कविता बरोवचे एक प्रयत्न आमी आतां कोरया. आतां आमी येत दवरताय एक आयकल्ले विभाग म्हळ्यार ते लिरिक्स म्हळ्यार एक संगीत घालून ते गीत गायन करूं येता. आतां आनी एक व्हड विभाग आसा पण ते आधुनीक हाजेर कशी येत म्हळ्यार ते आमी पोएट्री म्हणून आमगेले वेस्टर्न हांतू दाखून आमी एक घेतिल्ले म्हळ्यार हांगा प्रास आसना. प्रासाचे कसलें ना स्ट्रक्चर ना पद्याक.
हांतो थीम इम्पॉर्टंट विचार म्हळ्यार समाजांतू जावची खंयचे एक घटनावळी आनी समाज तिद्दूचे खातीर एक खंयचे एक विचार घेवन बारी तीक्ष्ण जावन बरोवचे तीक्ष्ण म्हळ्यार केन्ना आमी म्हणटा न्हू पेन आनी बंदूक एकूल एकम तितले एक लागची तशी एक बरोवचे हें हाका आमी कविता म्हणटाचे कविता आमगेले कोंकणीचो बारी व्हड एक विभाग तुमी आयको पुरो तेंते कवी गोश्टी म्हूण करतात म्हळ्यार प्रत्येक सामान्य मनशानय तागेले लेवलाक एक कविता बरोवचे ताका एक साध्य बारी सुलभ याची सरळ प्रकार कविता हें विचारार आमी आतां थोडे उलोया आमी सगळें आमगेले मिडियांतू कितलेकी विचारो पळयता आसताची प्रपंचांतू जावचे पुरा गजाल आनी घटना तस जाल्यार एक घटना आज काल बारी आमगेले मनांत आसचे ते अफगानिस्तानाचे एक विचार हेचे विशयार आमी कांय एक पद एक कविता बांदूक जातकी एक कविता रचना करच्याक जातकी अशीच एक प्रयत्न एक बरगून पळोवचें पडटा पळय तशी एक प्रयत्न आमी आमगेले चेडवांक घेवन आतां करुया आतां कवितेंतूय तशीच कवितेंतू मस्त कितले कविता संकलन वर्साक सुमार येता आतां मंगळुरांतूय बरयताची गोंयांतूय बरयताची साहित्य अकादमी प्रति वर्ष दिवचे ते एक पुस्तकाक एवॉर्ड दिता चडते कवितेका मेळटा तितले लायक कविता आमगेले कोंकणींतू येता आतां आमी आज एक तसले एक सान प्रयत्न करक एक कविता कशी ते उपजता आनी कशी ते रचना करूं अशी एक तुमगेला हांव अशी एक विशय तुमकां आज एक समाजाचे एक सान विशय आमी पळयता आसाची अफगानिस्तानांतू कसं की जाता आसा वय अफगानिस्तानांतू कसा की जाता आसा कसा पुरा जाता आसा आमी चेडवा लागींचे उलसयताचे तांतू दाखोवनूच एक कविता बांदचे एक प्रयत्न मुखार सुया कसं जालें अफगानिस्ताना समस्या तुमी एका कडेन थोडे थोडे विशय सांगायचे वय एका कडेन सांगायचे न्ही अटॅक केल्ले मागीर कसं जाता आसता ताजे नंतर बायल मनशांक चेडवांक कश्ट जाता आसा आनी कसं कसा पुरा विचार जाता आसता बायल मनशाक कसा कष्ट बायल मनशाक कसं कष्ट दिता येता न्ही आनी तांगेले हें कशें आसता तांगेले स्वभाव कशें आसता क्रूर स्वभाव आसा आनी कसं जाल्यार तांणी शिक्षा दिताची शिक्षा दिवच्या कसो उपयोग करता तांणी गन्न उपयोग करताची बॉम्ब उपयोग करताची आनी तांगेल्याची एक कानून तांणी हाडता आसाची आनी तांकां प्रजाप्रभुत्व म्हणलेले विचार तांगेले मत्यांतू ना हें दोळतां कसं जालें आशिल्लें अफगानिस्तानांत तावळी आतां हें पयलीं सडन स्टार्ट जालें ताजे फुडें कसं आशिल्लें तें इतलें नाशिल्लें आमगेलो पुरो कारबार 20 वर्ष नंतर वय ते 20 वर्स कोण तडशिल्ले अमेरिकाचे सैन्य थंय आशिल्ले अमेरिकाचे सैन्य रक्त आशिल्ले ते देखून हांगेले ते थंड आशिल्ले भितर हे आतां आमी सगळेच एक सिच्युएशन आलोचन करुया आमी अमेरिका अफगानिस्तान अशी नांव घालून पद्दी बरोवचें जायना आमी हे थीम मनाक विंगड कडेन एक व्हरता विंगड कडेन कशी व्हरयात आमी आतां एक सामान्य आमी एक क्रौर्य आनी एक हिकमती हें पुरो आमी कुर्ल्याची एक चड हें दिसता येडी
ताजे एक मनात दवरला रे आमी हांकां तालिबानाक एक मस्त हात अशे एक कुर्ल्यावरी तांणी एक लोक म्हणून घाले आनी ताजे फुडें थंय आमी गरुड आशिल्लें म्हणून घेवेत इतें म्हळ्यार अमेरिकाचे तांगेले राष्ट्र पक्षीची गरुडोर येद्दोळता आशिल्ली मी ती कुर्ले पुरा भितर आशिल्ली निपून आतां पुरा तांणी भायर येयल्याची त्या कुर्ल्याच्या हातांत एक गन्न आसा थोडे हात बायल मनशाले केंसां दवरून अशी गुंडान उडयताची अशी पुरा एक आमगेले भावनेचे एक चित्रण बांदून तांतू एक रचन केलेले एक रचनेची आमी कविता म्हणून हांव एक जस्ट एक तुमकां एक तुमचे मुखार दवरता गरुड गेल्लें मौनी जावन गरुड गेल्लें मौनी जावन भयानक कुर्ले भायर सरले प्लुरल कुर्ले भायर सरले ते सामान्य कुर्ले न्ही एक हातान तो ऑटोमॅटीक गन दुसरे ग्रेनेड बॉम्ब घालताले शत्रूंक मात्र न्ही घरा वयर तांबडे रक्तान तो नाचताले खेळताले बायलांक केंसांनी उबरोवन गिरगिराने घुंडायताले गुंडान उडयताले आनी हांसताले देवाचें नांव काडून पाड मनशाक सगळे गिळताले पळय असले एक प्रयत्न आमी करप आनी खंय आमी अफगानिस्तानय बरें न्ही अमेरिकाय बरें जाल्यार हें एक सिंबॉलीक जावन एक प्रतिमा दवरून पुरा थंय जावचे विशय पुराय आमी कशी हाडूं येता हें एक कविता रचनेचें एक प्रयत्न असल प्रयत्न तुमगेले कॉलेजांत लँग्वेज क्लब बसला रे थंय पुरा असले प्रयत्न करला रे आमी तुमकां सपोर्ट करताचे आनी अशी आमी आमगेले भास साहित्य वाडोवच्याक तुमकां पुरा एक अवकाश आसा हें अवकाश तुमी उपयोग करता आतां आमी उलयल्याची कवितेक आनी एक चंद जावन कशी ताका एक रूप दिवेत एक स्लायडांत आमी पळयात गरुड गेले मौनी जावन कुर्ले भायर सरले सादे कुर्ले न्ही ती ऑटोमॅटीक गन एक हातांत ग्रेनेड बॉम्ब दुसऱ्यांत उडयताले शत्रूंक न्ही आपलेच लोकां कडेन तांबडे रगत वळताले खोळताले खेळताले कुरो आनी प्रदर्शन क्रूर प्रदर्शनांनी खेळताले तांणी देवाचे नांवाने पाड मनशापणाक तांणी मनशापणाकच गिळताले अशी एक कविता आमी रचन करूयेत एक सान तुमगेले मुखार एक हांव उदाहरण मात दवरले असले प्रयत्न आमगेले कॉलेजांत सगळे एक भाशा संघांत संघटनेंत करूयेत आनी सगळ्यान आमी कोंकणी एक कोंकणीचे प्रसार आमगेले युवजना मध्ये करच्याक कविता बारी एक लायक वाट म्हूण म्हणटाची आमगेले आयचे कार्यक्रम हांगाक आमी संपयताचे सगळ्यांक धन्यवाद. कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान
सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया खुशीन मेळुया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी